जाजे खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्या एक बायणाच्या गार्डन ऑलमोस्ट काम चालू झालं. कितलीच वर्सां आमी 15 वर्सांनी गार्डन जावना, पूण हे खंय तरी आमच्या सिटीन पडटा आनी सारकें आउट ऑफ द सिटी स्वतंत्र पार्क ही दोन गार्डनां. जेन्ना हे गार्डनाक कोण बांदलें एटलीस्ट दाजी खंय तरी गेलो आनी बांदेकरांक मेळोन ते खंय तरी गार्डन मातशें केलें, वॉकिंग ट्रॅक केलो, ते चॅस बोर्ड केलो आनी FM रिडर लायलो, कितलेच तरी घातले थंयसर, जिमाचे घातले, ओपन जीम घातले. खुबशे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे येतात, ते वापरता. पूण दाजीन आतां ह्या गार्डनाक खंय तरी हातभार लायलो. ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें गार्डन पळयता, जी झाडां बिडां वाडली ती पळयता. तुमी पळयता ते काम खंय चालू आसा. तशेंच गार्डन हें मॉडिफाय करपा खातीर आतां जी.शोराचे येयले आनी खुबशे चेंजीस करपाचे. वॉकिंग ट्रॅक आनीक पोन्नी बालवाडी ती सगळें परत मेंटेन करून बरें करपाचें हें आमदारान चिंतलां आनी बरें वास्कोकूच जाय. इवन दाजीक हांवें स्वता आमदाराक सांगलां बाबा एक तर आतां पिकल बॉलाचो ट्रेंड येयल्लो आसा. हांगा एक वास्को सिटीन तर लोकांक पिकल बॉल खेळपाक मेळटा भुरग्यांक, जाल्यार तें एक खंय तरी मातशें पळोवचें आनी एक जागो हेचो आयडेंटिफाय करून तें करचो. आमचें जेन्ना आमी जिखले तेन्ना आमी एकूच हें दवरलो, संघर्श धरून येयलेले बाबा वास्को डेवलप जावपाक जाय. वास्को निग्लेक्ट जाल्लेलें आनी खंय तरी वास्को बरें जाता, लोकांकूय खबर आहा बरें जाता म्हणून. लोक रावलेले अंडर ब्रिजान केन्ना उदीक भरता आनी दाजीक केन्ना गाळी मारून पडटा, पूण देव दामोदरान ताचो थंय साथ दिलो आनी तें खंय तरी बरें जालें. सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां वास्को खातीर 140 कोटी अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी कोर हें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक फंड दिल्लो. ताज्या हातून आमी सगळे बिल्डींग, बाकीच्यो सगळ्यो बिल्डींग डेमोलिश करतले, मॉडर्न मार्केट बांदता, मागीर नवो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदता, तो एक भाग जालो. तसोच वास्कोची जी दोन हे गार्डन आसा ही आमची वास्कोची आयकॉनीक गार्डन्स. म्हणजे ह्या गार्डन्सा बरोबर सगळ्या वास्कोकारांचे हे लागून म्हणजे कितें म्हणटात मेमरीज ह्या हातून आसा. सो हेंय गार्डन आमी तातूंतूच फंडान घेवन आमी हें टोटली रिनोवेट करता. आनी थोड्या टायमान तुमी पळयतले की आनी एक म्हयन्याभरान ताचो टेंडरूय फ्लोट करतात ते. आनी आज तांचे कन्सल्टंट मंगेश प्रभुगांवकार जो आसा तोय आयिल्लो, सुडाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी सगळ्यांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी बेसिकली आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक फुडें घेवपाक सोदता हें लोकां मुखार आमी मांडपाक सोदता. आमी सगळ्यान पयलीं आमी करपाक कितें सोदता जाल्यार वास्कोकारांक एक फिटनेसा खातीर एक सगळ्या कडेन आमी जागे करून दवरल्या. तुमी पळयलें की आमी आतां बुटेबाट ग्रावंडार सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक करता, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंय वॉकिंग ट्रॅक करता, हांगाय आमी वॉकिंग ट्रॅक केला. आनी ह्याय गार्डनान एरावंड द पेरी सगळ्या कडेन पयलो वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणें करून वास्कोकारां खातीर आमकां वॉकिंग ट्रॅक खंयच नाशिल्ले. सो 4 कडेन आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स आमी प्रपोज केल्ले आसा आनी ते जातले. ही जी एरिया आसा ही आमी ग्रीन एरिया दवरल्या आनी फॉरेस्ट म्हणजे जितले ओपननेस आज जागे कमी जायत वता. सो आमी खंयच झाडां मारनासतना नाजाल्यार ओपननेस कमी करनासतना ही झाडां तशीच मेंटेन करून आमी तें बरें वेवस्थीत डेवलप करता. लोकांक बसपाक जागे येता. हो जो चिल्ड्रन्स एरिया आसा हो टोटल नवो करून नवी सँड आनी बरो हे सगळें तो करता. एक बालवाडी हांगा आशिल्ली ती बालवाडी आमी करता. टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां नाशिल्ली, सो एक बरें टॉयलेट फॅसिलिटी आमी थंय करपाक सोदता. एक म्युन्सिपालिटीचो एक स्टोर रूम आशिल्लो तो करपाक सोदता. आनी आमी तांकां अशें सजेशन दिलां की चडांत चड ओपन एरियाज चड दवरा, जाणें करून आमच्या भुरग्यांक पसून जाल्यार फाल्यां स्केटींग करपाक जाय, कितें करपाक जाय, स्केटींग करपाक मेळटलें, कोणाकूय प्रोग्राम करपाक जाय, एक धाकटेशें MP थिएटर थंय आमी करता. आनी अशें करून हो गार्डन आमी सगळ्यान टोटली न्यू करता. भायर जे फेन्सींग आसा ते सगळें नवें येतलें. हें सगळें अंडर ते 140 crores आसा पळय तातूंतल्यान हें जाल्या. ऑगस्ट एंड पर्यंत ताजें प्लॅनिंग रेडी जातलें. सप्टेंबर एंड पर्यंत ताजें वर्क ऑर्डर दिली वतली आनी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर पर्यंत आमी पळयतात की ह्या गार्डनाची रूपरेशा आमकां टोटली लोकांक कळटली आनी आमी आनी बरें करूंक शकतले. आमचो हेतू एकूच आसा की ओपन स्पेसीस मेंटेन करप, ओपन स्पेसीस तशेंच दवरप, आमच्या भुरग्यां खातीर एक बरें गार्डन करप आनी हें करता करता एक फिटनेसा खातीर आमचें एक फिटनेस कल्चर म्हणटा तसो. आमकां वास्कोकारांक चलपाक चड स्पेसीस नाशिल्ल्या कारणान आमचो फिटनेस कल्चरूय नाशिल्लो. सो तो एक फिटनेस कल्चर इन्क्लूड भितर घालप आनी लोकांक वॉकिंग करा. आज पळयता आमी हेल्थ प्रॉब्लेम्स खूब जाता. सो एक बरें गार्डन बरें प्लॅनिंग केलां आनी जानेस जॉगर्स पार्क म्हणजे आमचे दाबोले केल्ले तोच मंगेश प्रभुगांवकार हाजो कन्सल्टंट आसा. सो ताकाय आमी सांगलां की जाता तितले ओपन स्पेसीस करून बरें गार्डन आमी करचें.